इजायास. प्रमाणिक राजा शांती घेवन येता. चॅप्टर 11. जेसेच्या मुलाक एक कोंबरी फुट्टली. ताच्या पालांतलो उपजून एक रोंपो फळां दितलो. ताचेर देंवतलो सर्वेस्पराचो आत्मो, जानवायेचो आनी विवेकाचो आत्मो, बुदीचो आनी पोदवेचो आत्मो. सर्वेस्पराची वळख आनी भोक्ती दिता तो आत्मो. सर्वेस्पराची भोक्ती ताचो स्वास. तो तोंडा पोरमोणे न्यायानीत कोचचो ना. लोकांचें आयकून तो निर्णय घेवचो ना. पूण प्रमाणीकपणान तो ल्हानांक दुर्बळांक नीत करून दितलो. आनी देशाच्या ल्हानवीक खालत्या लोकां खातीर फावो तो निर्णय घेतलो. आपल्या शब्दाचे बेतकाथयेन देशाच्या जबरदस्त मनशांक तो मार घालतलो. आपल्या ओंटांच्या स्वासान खोट्या मनशांचो तो नाश कोत्तलो. प्रमाणीकपण ताच्या पेंकटाचो पट्टो, विस्वाशीपण ताचो कोमरबंद. कोलसुनो आनी मेंढरो सांगाता जियेतलो. बिबटो वाग बोकुडल्याचे कुशीक आड पडटलो. पाडकुलो आनी शिवाचें पोर बरोबर चोरवाक वेतोलीं. आनी एक सुपुल्लो भुरगो तांकां चोरवाक वतलो. गाय आनी आंसवेल एकठांय चोरतलीं आनी तांचीं पोरां एकठांय न्हिदतलीं. शिव बैला भाशेन तोंड खातलो. दुदाचें भुरगें सोरपाचे धोलिशीं खेळटलें. सुपुर्लें भुरगें फुरश्याच्या बिलकांत हात घालतलें. म्हज्या आख्या पवित्र पर्वतार कोणूच वायट कोचचो ना वो दुसऱ्या कोणाकूच नुकसाण हाडचो ना. दर्या जसो उदकान भरलेलो आसा तसो सर्वेस्पराचे वळखीन सगलो देश उपट भरोन येतलो. परदेसांतलो लोक परतून येता. त्या दिसा जेसेचें मूल पोरजां पासत एक बावटो कसो उबें आसतलें. राष्ट्रां धांवी धांवी ताका सोदूंक येतलीं आनी ताचें ठिकाण महिमेवंत जातलें. त्या दिसा धोनी आपले पोरजेच्या उरलोल्या जोम्याक म्हणजे आसिरिया, इजिप्त, पात्रोस, कुश, एलाम, शिनार, हामात आनी दर्यांतले जुंवे ह्या गांवांनी परदेशी जाल्ल्यांतलीं उरल्यांत तांकां परतून हाडूंक आनी एक पावट आपलो हात उबारतलो. राष्ट्रां खातीर तो एक बावटो उबारतलो आनी इस्रायलाच्या परदेशियांक झुमयतलो. सगळीं मळीं शिंपडलेल्या जुडाच्या लोकांक प्रितुमेच्या चारूय दिशांतावन परतून हाडटलो. त्या समयार एफ्रायमाची निर्दुकाय सोंपतली आनी जुडाचे दुस्मान नाटक जातले. ह्या फुडें एफ्रायम जुडाची आनीक नाटकाय धरचो ना आनी जुडा एफ्रायमाक आनीक जोडचो ना. ते अस्तोमते वाटेन फिलिस्तेवकारांचे पाटीक लागतले. वांगडा ते उदेंतीच्या लोकांक लूट लायतले. एदोमाक आनी मोआबाक आपल्या ताब्यांत घेतले आनी आम्मोनकारांक आपले आधीन कोत्तले. तेन्ना सर्वेस्पर आपल्या स्वासाच्या उन्हालान इजिप्ताचो उपसागर सुकयतलो आनी आपलो हात नदीचेर विस्तारून तिचे 7 फांटे करून सोडटलो. अशें सुक्या पांयांनी लोकांक नद उतरूंक जातली आनी इस्रायल इजिप्तांतलो भायर सरून आयलो तेन्ना घडलें तशें ताचे पोरजेच्या उरलोल्या जोम्याक आसिरियेच्या परदेसांतलीं उरल्यांत तांकां एक राजमार्ग उक्तो जातलो. देवाचें उतर हें.